Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मुख्य उद्देश जो खेळा मंत्री ह्या नात्यान ग्रामीण भागान जितले ग्राउंड आसात ते ग्राउंड परत परिपक्व करप आणि इनकम्प्लीट ग्राउंड आशिल्ले कंप्लीट करप हे हांवें पयलो मुख्य उद्देश दवरलेलो आसा। आणि दोन ग्राउंड, एक म्हळ्यार मेणकुरीचो ग्राउंड आणि आपलो आडवलपालचो ग्राउंड, हे दोन्ही ग्राउंडाचे परत जे एस्टिमेट करून जे भुरग्यांक जाय आणि आमदार साहेबाक जाय ते करून दिवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा। दुसरे अत्यंत महत्वाचो, आमी मेणकुरी भागान ग्राउंडाचेर आमी विजीट दिल्ले आशिल्लो। ग्राउंड बरो आसा। म्हाका खुबशी कंप्लेंट आयिल्ली आसा की उदकाक लागून थोडोसो विशय जाल्लो आसा। आमी आमदार आणि हांव बसून त्याच बरोबर आमचे पंचायतीचे तांकां विश्वासान घेवन होय उदकाचो विशय जो आसा तो सॉर्ट आउट करून पंचायतीकू काही गोष्टी इन्फॉर्मेशन दिवपाचें किंवा सजेशन दिवपाचें ते आमी दिल्ले आसात। एकंदरीत इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉमन सिटीजन की ताणीन जे इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार निर्माण करून दिता, तयार करून दिता, ताजी थोडीशी डागडुजी, ताडीशी कुयदाद त्या त्या ग्रामस्थांनी किंवा जेंका कोणाक तो ग्राउंड वापरता त्यांची सुद्धा तितली जबाबदारी आसा। कारण गव्हर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल अँड द बाय द पीपल। आणि त्या ग्राउंडाचेर परत एकदा डिमांड आयिल्लो आसा की एक तर स्विमींग पूल किंवा आमकां इंडोर मल्टीपर्पज हॉल जावचो। हांव दोन्ही जो फेस वायज प्रोजेक्ट घेवपाचे म्हजो इंटेंशन आसा, म्हाजें मानस आसा आणि ते दोन्ही एसएजीच्या अंतर्गत घेवपा खातीर हांवें ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्ले आसात आणि सराच्या उतराक मान दिवन ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी दोन्ही प्रोजेक्ट ह्या बिचोलीच्या मतदारसंघान घेवपाचें हांवें ऑलरेडी एश्युरन्स दिल्ले आसा। दुसरी अत्यंत महत्वाची ज्या वेळाचेर हांव आयलो आरडीच्या अंतर्गत वडामळ म्हणटा थंय वडावळ म्हणटा थंय कम्युनिटी हॉल जो 10 वर्सां पासून पेंडिंग आसा। म्हज्या माहिती प्रमाणे आदले जे जिल्हा पंचायत सदस्य आशिल्ले त्यांनी संजय बाब शेटे ताणीन हो सगळो प्रोसिजर करून ताजे फाउंडेशनू घातिल्लें आमी पाटी पळयलेले आसात। काही कारणा खातीर एखादो उरलो आसतलो, पण डेफिनेटली ज्या लोकांची नीड्स जी आसात ते नीड्स गरजो पुरवंत करपा खातीर आज सरकार चलता। आणि डेफिनेटली ह्या सगळ्या ग्रामस्थाक हांव एश्युरन्स दिवपाक सोदतां की आरडीच्या अंतर्गत तुमच्या हॉलाक पयलें प्राधान्य दितलो। कारण जो पर्यंत कुमकुवत घटक जेन्ना तांकां योग्य तरेचें व्यासपीठ मेळना, तांची हांगातले गूण आसात ते गूण एक्सप्लोर करपा खातीर खंय तरी व्यासपीठ जाय पडटा, ती पूर्ण करपा खातीर तेवूय हें करून दिवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा। एकंदरीत म्हजे डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आणि आरडीच्या अंतर्गत दुसरी जो विषय जो आसा तो आमचो पंचायत घर आसा, अडवलपाल पंचायत घर। त्या अडवलपाल पंचायत घराचे सुद्धा जशें तांकां कशें जाय त्यो सगळ्यो काही गोष्टी करून दिवपा खातीर हांवें एश्युरन्स दिल्ले आसात। म्हणजे ह्या भागान आरडीच्या अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट एटलिस्ट ह्या फायनान्शियल इयराक किक ऑफ करचें आणि प्रोसिजर सुरू करपा खातीर हांवें म्हजी इंडस्ट्री आसात तांकां हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात। आमी एक गोष्ट आमी करतले की प्रायोरिटी वायज सराच्या प्रायोरिटी कितें आसा त्या पद्दतीन काही गोष्टी आमी प्रोजेक्ट घेतले। कारण सगळ्यात प्रोजेक्टान जर एका बरोबर जर आमी वेंग जर मागपाक लागले जाल्यार प्रोजेक्ट हे कंप्लीट जावपाक शकना। आणि म्हजी एक प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्यू आणि एडमिनिस्ट्रेटिव्ह माध्यमांतल्यान खंयच्या गोष्टीक प्राधान्य दिवपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी करून ह्यो ज्यो रिक्वायरमेंट आज ह्या बिचोली मतदारसंघाचे आमच्या आदरणीय आमदार डॉक्टर शेटेन हांणी दिल्ले आसा तो उतर हांव उबारून दवरतलो। आणि हांव दोतोराक हांव एश्युरन्स दितां तुजें जे काम जी तुवें आज दाखयलेलें अत्यंत ग्रामीण भागातल्या लोकां कडेन ही निगळीत जावन आसात। आणि जो पर्यंत अशे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या ग्रामीण भागान आमी पावना तो पर्यंत सरकार शेवटच्या घटका पर्यंत पावपाक शकपाना। आणि म्हणून आमचे आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत सातत्यान म्हणटात की सरकार तुमच्या दारी किंवा आत्मनिर्भर गोंय किंवा आत्मनिर्भर भारत ह्या संकल्पांतल्यान जर काही गोष्टी आमी ताका उभारे जर दितले जाल्यार ग्रामीणांतल्या ग्रामीण भागान तांचें पोटेन्शियल कितें आसा आणि तांचें रिक्वायरमेंट जे कितें आसा तें फुलफील करपा खातीर आमी सातत्यान कटिबद्ध आसात। आणि तें करपा खातीर ताजें